सरपंच नाशिल्ल्यान उपसरपंच विनश्री गांवकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलप पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंचवांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले। 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायती मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली। मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो ईआय म्हळ्यार पर्यावरण अपघात मूल्यांकन रिपोर्ट फटीचो आणि गावाक काबार करपी आसा असो दावो लोकांनी केला। आयच्या दिसा या 27 ऑक्टोबराची मिटींग जाली त्या ग्रामसभेन जी आमच्या ग्रामसभेत फोर्टनायटली मिटींग एनओसी दिली। टोमॅटो रिसोर्सीस ह्या मायनिंगेन आमच्या थंयचे मायनिंग चालू जावपाची ताका एनओसी दिली। त्याच्यानंतर जी ईसी जाली ताका लोकांनी खर विरोध केलो आणि ती जी एनओसी दिली फोर्टनायटली मिटींगेन ही ग्रामसभेन पंचायत मेंबरान सेक्रेटरी फोटोन दिले की हे तुम्ही केला तर फॉर्म केले आणि ही दिवप करची म्हणून आणि सगळ्यांनी आता ठरता की एनओसी ही ताबडतोब दिवप करपाची। कारण त्यांच्यानी जी कंडिशन घातलेली 6 महिन्यांनी आमकां जे तुम्ही जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते कशे सॉल्व करतले हे रिटर्न दिवपाचे म्हणून मागले ते कंपनीन अजून मायनिंग कंपनीन जी हांगा सुरू जावपाचें तेंच्यांनी फुलफील करून इन रिटर्न दिवंक ना। तसलीच कितें खबरबाद न घेता आसतना ही मायनिंग चालू जावपाची आसतना करपाक गेली ती एनओसी म्हणटात ते आता ग्रामस्थांनी खर विरोध करून एनओसी फाटी घेवपाची केल्या। आणि त्याच प्रमाणे हेर जे विषय आसले तेच्यांनी सर्वानुमते जे विषय जसे करपाक जाय आसले जसे की आमचे हांगासर एक अडवलप गांवान व्हडलो बुको विक्री करपाचो आसा। विक्री करून ताजो प्लॉटिंग करपाच्या जे कॅशमेंट वॉटर कॅशमेंट एरियेन येता तेजेर खर विरोध आमी दर्शयता आणि ते हांगासर कसलेच तरेचे हिल कटिंग करचे न्हू डेफॉरेस्टेशन न करचे झाडांची कत्तल चालू आसा तेजेर आमचो विरोध चालू आसा आणि हे आमी फुडें कशें व्हरोन दिवचे ना म्हणून ग्रामस्थांनी एकठांय ठरयता। फाटी घेवची म्हणून ठराव पास केलो न्हू। हय आमी आयच्यो जे मिटिंगेन सर्वानुमते सगळे जाणांनी एनओसीची फाटल्या दारान हे केल्ली ग्रांट केल्ली फॉर्मेंटो रिसोर्सीस ही कशीच तुम्ही दिली ती आमी प्रश्न विचारले तेजेर अनुत्तरीत आसा। कारण ही दिल्लेली जे कंपनीन एप्लिकेशन केल्ले मागच्या खातीर एनओसी त्याच्यानंतर तर 2 ग्रामसभा जाल्ले ताका कंडिशनली अबेन्सान दवरलेले नाकारलेली तरी आसतना नंतरच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन दिली तेन्ना ते जाता साहजिकच जाता की एनओसी इलिगल आसता म्हणून ती एनओसी रिवोक करची गेली। मजगती ग्रामसभेक सरपंच गजानन पालकर गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली। सरपंच मुद्दो असो आसा की सरपंचूच ना मिटींग कॉल करता आणि आमचो जो सरपंच आहा तो ह्या मिटिंगेन प्रेजेंट ना आमकां खबर ना तेजी कितें रिजन जालें पण आमी सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडी घेताले तेणी कितें रिजन दिला काय तुमी म्हणटा कांयच रिजन दिनासतना आमी तांकां प्रश्न हेजेर विचारले पण ते अनुत्तरीत आसा कांय सांगूंक शकले ना। सरपंचान आमकां खूब प्रश्न आसले विचारपाचे ते आमकां विचारूंक शकले ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।